एटीएमांतल्यान पैसे काढल्यात म्हूण वास्कोच्या कितल्याशाच लोकांक फोनार मेसेजी आयिल्ल्यान लोक काचाबूल। तांची कार्डां तांचे कडेनूच आशिल्लीं, मात पैसे काडले म्हूण मेसेजी। पैसे काडल्या ते सुवातेर खंय हे लोक केन्ना वचूंकच ना। हजारांनी रुपया अकावंटांतल्यान भलत्यांनीच काडिल्ल्यान लोक वास्को पुलिशे मेरेन पावले। हांव गांवांत गेल्लो एटीएम म्हाजे कडेन आशिल्लें गांवांत। म्हाका मेसेज येयलो मोबायलाचेर म्हणजे 20,000 हे केले म्हणून 30,000 भुरगेच काडले म्हाजे 20,000 काडले। आमी बाबा 30,000 आमी जोडटा कमयता आनी 30,000 आमी बँकेन एक ट्रस्ट म्हणून आमी बँकेन दवरतात आनी ते आमचे ना जाता मागीर आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें आमी कोणा कडेन विचारपाचें कोणाक कितें करपाचें आतां। बँक कितें म्हणटा फोन मारलो बँकेक आतां इन्क्वायरी केल्ले आमी बँक म्हणटा कितें तुमी कोणा दिल्ले आसतले कार्ड अशें म्हणटा ते डोंट केअर लायक विज्युअल दाखयना तुका ना ते काय दाखयनात तेमी। बँकेन गेल्यार बँक म्हणटा तुमी पैसे काडले मातशे बँकेन आमकां हेल्प करपाचें पुलिसेन मातशें आमकां हेल्प करपाचें आनी ते पैसे मातशे कशे भशेन आमकां काडून दिवपाचे। स्किमर्सांनी चीप वापरून एटीएम हॅक केला म्हूण पुलिसांक दुबाव। दाबोळेच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएमांत ही गजाल घडल्या आसुये म्हूण पुलिसांनी खंय बँकेकूय ऑफिशियल कंप्लेन करूंक सांगल्या। Now prima facie it appears that unknown fraudster had installed a skimmer in the ATM center of Canara Bank at Dabolim and subsequently copied the data and also appears to have also known the password after installing a spy camera. We are in touch with the bank officials of Canara Bank who are likely to come today and file official complaint. मात बँकेचे दाबोळेचे एटीएम हॅक जाला आसुये म्हूण कॅनरा बँकेर अजून मेरेन तरी पुलीस कंप्लेन केल्ली ना। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान विक्रम नायक।